नमस्कार. आयच्या या सत्याग्रहा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. सगळ्यांचे कॅन्डिडेट जाहीर जाल्यात आणि हे कॅन्डिडेट जाहीर जातकीर कोणे बरे कॅन्डिडेट दिल्यात, सारखे दिल्यात काय चुकीचे दिल्यात आणि तांचे भवितव्य कितें हाजेर आमी भासाभास करतात. 3 मानेस्त आमचे बरोबर. पयले आसात भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आदले आमदार आणि तांचे स्पोक्सपर्सन सुभाषबाब फळदेसाय, स्वागत. दुसरे आसात म्हणजे बरोबर सिनियर जर्नलिस्ट आणि गोवन वार्ताचे संपादक संजयबाब ढवळीकर, स्वागत. आणि तिसरे आसात म्हणजे काँग्रेसीचे फुडारी आणि तांच्या मिडिया सेलाचे चेअरमॅन राजनबाब डिमेलो, स्वागत. राजनबाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. तुमचो मांद्रेचो कॅन्डिडेट जो आसा तो फक्त 48 वरां पयलीं डिक्लेअर जालो. बाकीचे तुमचे कॅन्डिडेट जे आसात ते बीजेपी परस बरेच लेट डिक्लेअर जाले. कित्या खातीर इतले लेट? आणि तुमी कितें लोकांक सामके लास्ट मोमेंट हे पळय आमचे कॅन्डिडेट म्हूण दाखोवन सारके शॉकबीक दिवपा पळयतात? See, we are in time. There is a date for filing इन of टाइम nomination. बरें हा, पण No, let me tell you. कॅम्पेन जावपा न्ही ग्राउंडाचेर, campaign- टाइम मेळपा जाय. हांव सांगता तुका, हय, ह्या लास्ट 15 दीस जी जाता न्हू, आतां कॅन्डिडेट जे अबाउट 15-16 days जी मेवता न्हू, तेच नाका जाता. बिकॉज इट इज जस्ट एन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आय एम टेल यू माय पर्सनल एक्सपिरियन्स. In 2002, I got a Congress ticket. When the filing of nomination was supposed to end at 3 p.m., 4 candidates of the Congress got it at 11:45 in the Congress House. So this is nothing new. Yeah, this is In nothing fact, new for Congress. One minute, not only nothing new. Secondly, it also shows that there is a tough tussle of all good candidates because everybody felt that Mandre could be won. And therefore the delay, and there were various surveys made that finally the candidate was chosen. आणि बाकीचे आसा तुमचे आतां कॅम्पेन जेन्ना करता तुमी, तुमचे बाकीचे कॅन्डिडेट जे आसात ते बीजेपीचे उपरांत डिक्लेअर जाल्यात. So what? So you feel that even to cover a Lok Sabha constituency, Yes. the time is enough? Because the Lok Sabha candidate, let us consider the North. If you take the North candidate, he is the party president. He has been taking up issues very vigorously. He is known throughout Goa. He's got a clean face. He's got an honest face. He stands with So you are saying his campaign is not dependent upon these last few days? No. It's an ongoing campaign. It's ongoing. Okay. People. He has already won the hearts of the people. ओके. तुम्ही हें केलें, कॅन्डिडेट बी बेगीन जाहीर केले, पण खूब फावटी आतां लिस्ट पळयतना आमकां प्रश्न पडटा की काँग्रेसीचे उमेदवार खंयचे आनी बीजेपीचे उमेदवार खंयचे. जे 1 वर्सा पयलीं काँग्रेसीचे उमेदवार आशिल्ले ते बीजेपीचे जाल्यात, जे बीजेपीचे आशिल्ले ते काँग्रेसीचे जाल्यात. लोकांनी करपाचें कितें? आणि हे जे कॅन्डिडेट आहा ते परत आनीक 2 वर्सांनी परत काँग्रेसीचे जावचे नात किंवा काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट बीजेपीचे जावचे ना, हाजो भरवंसो कितें? आमचे जे कॅन्डिडेट आयिल्ले आसात काँग्रेसीच्यान, काँग्रेस म्हणटाले की दे आर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बट दे डोंट बिलीव इन देअर ओन लिडरशीप. दे फील दॅट काँग्रेस कॅनॉट गिव जस्टीस टू द पीपल. इट इज बिकॉज ऑफ दॅट दे हॅव जम्प फ्रॉम काँग्रेस टू बीजेपी. आणि बीजेपीन तांकां कितें फास लावन गरे लावन कितें हाडलां अशें कांयच ना. ते आफूण जावन आयिल्ले आसात. अँड ऑफकोर्स वेन दे हॅव कम, दे हॅव वन ऑन दॅट पर्टिक्युलर सीट. इट इज अ ड्युटी ऑफ द बीजेपी टू गिव दॅम द टिकेट वन्स अगेन. कारण ते आपल्याली लॉयल्टी चेंज केल्या आणि एक पर्टिक्युलर कारणां लागून केल्ले आसा. भारतीय जनता पार्टीची ध्येय धोरणां तांकां पटलेली आसा आणि भारतीय जनता पार्टीच गोंयांत भितर जस्टीस दिवपाक शकता, न्याय दिवपाक शकता. म्हणजे हांगचे जे डेव्हलपमेंट करपाक शकता ती भारतीय जनता पार्टी. हें सिद्ध जालां म्हणून ते आयिल्ले आसात. आमचे कडेन नंबर लेस आसून येवप म्हणजेच भारतीय जनता पार्टीचेर तांणी इतको विश्वास दाखयल्लो आसा. तांचो विश्वासघात करपाक जायना. आणि दुसरे तुमी लोकसभेचे म्हणटा पळय न्ही, लोकसभेचे आमचे कॅन्डिडेट ठरलेले आसात. आणि तांचे कार्य आसा, तातूंत भितर फरक करपाची कांय गरज ना. पार्टीचो तांचेर विश्वास आसा आणि लोकांचोय तांचेर विश्वास आसा. संजय बाब, तुमकां ही गजाल पडटा? तुमकां दिसना लोकां खातीर एक वोटर म्हणून एक विचित्र परिस्थिती तयार जाल्या? म्हळ्यार शिरोड्या सारके मतदारसंघात अजून पर्यंत मोगो सरकारां भितर आसा. मोगोन काय सरकाराचो तेंको काडिल्लो ना. दुसरी गजाल म्हळ्यार थंय बीजेपीचो फाटलो कॅन्डिडेट काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट, काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट बीजेपीचो कॅन्डिडेट, आणि ताजी वयल्यान वचून थंय लोकसभे खातीर आनी मतदान करपाक जाय. म्हळ्यार एका ईव्हीएमाचेर एक बटन दामप आनी दुसरी ईव्हीएमाचेर दुसरी बटन दामप. एक मतदाराच्या दृश्टिकोनांतल्यान कितें दिसता तुमकां? कितें चल्लां? खूप गोंधळ चालला आणि काय ना, म्हणजे काँग्रेसी भितर एक स्पष्टता कमी आसा, तशीच भाजपा भितरय स्पष्टता कमी आसा, तशीच मगो पक्षा भितरय स्पष्टता कमी आसा. जे 3 मेन पार्टी ह्या इलेक्शनाचे
बाकीचेय आसा आतां आप आसा किंवा गोवा सुरक्षा मंच आसा तांचो म्हाका दिसता आत्तां विचार करपाची गरज ना बट हे तीन मगो पार्टी फक्त शिरोड्या खातीर बाकीच्या मतदारसंघांनी पोटवेंचणुकेक आनी लोकसभेक ते कितें भुमिका घेतले तांणी अजून जाहीर करूं ना ते म्हणटा की 8 तारखेक जाहीर करतले सगळे विड्रॉवल बी जातकीर मागीर बट गोंधळ म्हाका दिसता सगळ्याच पार्टी भितर आसा तुवें प्रमोद म्हटल्या भशेन म्हापसा काँग्रेसीचो हांव म्हणटा की कॅन्डिडेटूच ना की सुधीर कांदोळकार आपल्या BJPंतल्यान थंय गेलो आनी कॅन्डिडेट जालो ऑफकोर्स इज अ स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट म्हणून मे बी काँग्रेसीन दिला आसतलें कारण तांचो फाटल्या इलेक्शनाचो जो कॅन्डिडेट तो तितको स्ट्रॉंग नाशिल्लो हे दिसलें MGP थंय 2 नंबराचेर आयिल्ली काँग्रेस 3ऱ्या काय 4थ्या नंबराचेर गेल्ली फाटल्या असेंब्लीक शिरोड्या तुवें म्हटल्यार अशें दोनी एक्सचेंज जाल्या महादेव नायक थंय गेलो म्हणजे सुभाष शिरोडकर BJPन आयलो म्हणून महादेव नायक थंय गेलो आनी दोगी जाण एकमेकाच्या विरोधात आनी तिसरो तो मगो पार्टी अजूनही सरकारा भितर आसा काल प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्यान सुदीन ढवळीकराचें कौतुक केलां की तो खूब सिनियर आनी दूरदृश्टीचो लिडर आनी आमच्या बरोबर अजून आसा मॅच्युरिटी आसा आमचो सपोर्ट तांणी फाटीं काडून घेवना सो हांव म्हणटा ते पण हो कंप्लीट गोंधळ हो जर आमच्या सारक्या मिडियाच्या लोकां भितर जर हो इतलो गोंधळ दिसता आमकां जाल्यार बाबडे लोकांच्या मनान कितें दोन मशिनांचेर बोटां दामपाक ती परत 2 मशिनाची थंय खंय तरी बारीकशी कितें चूक जाली तो गोंधळ जर थंय बटन दाबता आसतना येत जाल्यार लोकांची खरी म्हाका दिसता मतदारांची काकूळट करपाची ह्या गोंधळा भितर की कितें जावपाचें आसा फुडें म्हणून सुभाष बाब हो भंय दिसना की इतली कन्फ्युजींग गजाली आनी तातूंत भितर 3 कडेन बाय इलेक्शनां 2 मशिनां आय एम व्हेरी फ्रँकली आस्किंग इट इज फनी बट इट इज व्हेरी सिरियस फनी कारण लोकांनी करप कितें एक मतदार म्हणून लोकां मुखार चॉयस मोदी कितें जाता संजय बाबान म्हणटा तशें एक दीस तुमी सुदीन ढवळीकराक धाडायतात ताका काडून उडयतात 2 दिसांनी मुख्यमंत्री म्हणटा काय बरो मनीस काय बरो लिडर का म्हणून सो कितें मेसेज दिवपाक सोदता तुमी कोण खंय आसा पळय तुम्ही म्हणले तशें सुदीन ढवळीकराक दोडाय कोणीच दोडायल ना 2012चे इलेक्शन तुम्ही पळयले जर जायत आमची एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आसतनाय सुदिना सयत ताच्या भावाक मिनिस्ट्री दिवन तांकां सन्मानान 5 वर्सां तशी दिल्ली कळ्ळें न्ही आतां हांगा कॉन्फ्लिक्ट खंय जाता की तुमी एक युतीचे पार्टनर आसात आनी युतीचो धर्म तुमी पाळपाक जाय आसतना शिरोड्या भितर जर आमचो कोण तरी वेकन्सी जाता आनी ती आमी क्लेम करता आसतना म्हणजे मेजर पार्टी क्लेम करता आसतना थंय आनी त्या पार्टीचोच आमदार परत एखादे वेळ तांणी पार्टी चेंज जायत पूण व्यक्ती थींच करता आनी ताका एक आमचें सरकार म्हणून ताका तेंको दिता तेन्ना सरकारांतलोच एक घटक आसा तो आपलो नॉमिनेशन करता लोकांचो गोंधळ जावचो लोकांचो गोंधळ जातलो लोकांक स्पश्ट दिसता की नरेंद्र मोदी आसा एक वटच्यान आमकां लोकसभेक तुमी नरेंद्र मोदी ग्राउंडाचेर डायरेक्ट दिल्ली दाखयतात ही दोन्ही जातली लोकां मदीं कन्फ्युजन काय आसचें ना लोकांनी पूर्णपणान ठरयल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टी कमळ हेंच दिसतलें तो कोण कॅन्डिडेट आसा कितें आसा हें ताजें फाटल्यान कारण भारतीय जनता पार्टीच हे एक स्टेबल गव्हर्नमेंट दिवपाक शकता आनी एक म्हणजे नॉन करप्ट आनी बरें डेव्हलपमेंट करपी सरकार दिवपाक शकता म्हाका एकूच इंटरफियर करता म्हाका दिसता की सुभाषान जें सांगलें न्ही ट्रोजनाचें काम ताणें खूब सोंपें कशें केलां म्हणजे कितें की कॅन्डिडेट निवडपाचें कांय म्हत्व ना BJP भितर ते कमळ दिसलें की मत मारता कमळ म्हणजे आमच्या स्टॅबिलिटी पळयतात कमळाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयतात ना डेव्हलपमेंट तुमी पळयलें जर जायत लोकांनी आनी विचार करचो ना हांव कित्याक लागून म्हणटा तुमकां व्यक्तीक आमचे कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून न्ही सिंबल लोकांनी ठरयल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टी महत्वाचे व्यक्ती न्ही ओके ताजे म्हाका खरें सांगात लोकांचो गोंधळ आतां तुमी तेंच केलां तुमी कितें तुमची 3 बाय इलेक्शनांतली 2 जर पळयलें जाल्यार तांचे हाडल्यात सरळ रातयां भितर आनी तांकां केल्या कॅन्डिडेट आनी लोकांक सांगलां हे आमचे कॅन्डिडेट तुमी तेच सांगतात तांची तोंड पळयनाकात हाताचें तोंड पळया म्हणून See, let us understand. There is a big difference what BJP is doing and what we are doing. I am not. I am trying to understand the difference. That's what I'm giving you. Yeah. There is something known as the anti-defection law. That applies only to elected representatives. Okay. It does not apply to just office bearers or some party leaders. ती लोकशाहीचो खून भारतीय जनता पार्टीन रातची मोदयान करीत रावले तुम्ही म्हाका सांगा ते सांगतात की वी गॉट पीपल हॅव गॉट फेथ नो इट्स अ ब्लॅकमेल करून सगळ्यांक हाडटात सुदीन ढवळीकर आफ्टर बीइंग ए पार्ट ऑफ this coalition partner has made a statement that is getting threats of different agencies. He's come on record and the same chief minister is a man of vision. That is his vision. That is exposing the BJP strong arm tactics.
So the question is, when we have taken somebody, he's not an elected representative. He's free to move anywhere he wants. These people take elected representatives, blackmail them, put them up. Lakshman Parsekar has not gone to file the nomination. What is the message? He's a man who was, when he was the president of the राजन party. बाब आता तुम्ही तांची केडराची होता हांव तुमची केडराची येता Eh, bhai, yeah. पळय म्हापशां इलेक्शन जातलें ही गजाल तुमकां कितली म्हयने खबर आशिल्ली Yes. शिरोड्या इलेक्शन जातलें ही जे तुमकां सुभाष शिरोडकार गेला त्या दिसासून खबर आशिल्ली Yes. तुमच्या केडरांतलो मनीस See. तुम्ही कॅन्डिडेट म्हूण कित्याक दिवपाक शकली ना See, the question is, you understand these three by-elections are very crucial. And they knew it, therefore they broke the MGP. They knew it very well, these three by-elections they cannot win. That was a clear signal. And if log dhaudat, Gadkari's come on record, defectors should be taught a lesson. To whom is that? It is for their own party. ताणें महाराष्ट्रा म्हणिल्लें तुमी ते गोंया काडून लायलें ती काँग्रेसीचो प्रॉब्लेम कितें जाणा हातून की सगळे बीजेपीत केल्ले तांकां जाय आतां गडकरी थंय कॅम्पेन करता तो तांचो हांगा कॅम्पेनर जालो बीजेपी कोण तिकेट दिना ते थंय वता काँग्रेसीक तिकेट घेता सो काँग्रेस करता कितें तुवें म्हटलें तशें रोजन म्हाका सांगूं शकता की 6 म्हयन्या पयलीं काँग्रेसीक खबर आशिल्लें की 2 बाय इलेक्शन जातली म्हणून सो त्या 6 म्हयन्यांतल्या 5 म्हयन्या भितर काँग्रेसीन कितें तयारी केली थंय तांचो कॅन्डिडेट विजय भिके पयलींचो आशिल्लो शिरोड्या तांचो नवो कॅन्डिडेट तयार करूं येतालो पूण कितें केलें तांणी पण तुम्ही दुसरी गजाल जी आसा they cannot retain their ना आता हांव तुमच्या केडरा मार येता पळय हांव त्या संजय घेता आनी मागीर येता पण आतां जर तुमी जर भाजपाची परिस्थिती पळयली तुमकां दिसना आतां शिरोड्या ताणें काँग्रेसीचो मनीस हाडलो मांद्र्या ताणें काँग्रेसीचो मनीस हाडलो म्हापश्यां तांचे केडराचो मनीस आशिल्लो पण दे डिसायडेड टू गो विथ द सन पेडण्या आतां बाबू आसगांवकाराक हाडलो ही जी सगळी गजाली आसा सावड्ड्या आतां दिपक पावसकाराक हाडलो सो ह्यो ज्यो गजाली पळयल्यो खंय तरी बीजेपीचे ह्यो ज्यो सत्ता टिकोवपा खातीर जो सगळो हो गेम चल्ला तातूंत भितर तांच्याय केडराचें खच्चीकरण जाता अशें दिसना तुमकां नक्कीच जालें आसतलें सुभाष फळदेसाय हांगा बसला तो बीजेपीचो स्पोक्सपर्सन म्हणून बसला पूण भितरल्यान ताकाय खबर आसतलें की ताच्या सारक्या कार्यकर्त्याचे किंवा कित्याक हे राजेंद्र आर्लेकरान हे उलोवन दाखयलां की आतां हे पुरो म्हणून तांचे फाटी जी मिटींग जाली त्या मिटिंगेन ताणें उलोवन दाखयलां ऑफकोर्स ताची ऑफिशियल म्हायती आमकां कळना भायर ती कारण ती भितर मिटींग आसता बंद दाराड पूण आमकां कळटा त्या प्रमाणे ताणें उलोवन दाखयलां की आतां हें पुरो जालें म्हणून की हे पार्टी फोडून तुमी इतके डायल्यूट जायत गेली बीजेपी फायनली अशी वेळ आयिल्ली की मनोहर पर्रीकरा नंतर मुख्यमंत्री बीजेपीचो केडराचो जर करतले न्हय एकूच ऑप्शन उरिल्लो तांचे कडेन प्रमोद सावंत तो ते करूंक शकले ती त्यांची बरी गोष्ट त्यांच्या दृष्टीन पण अदरवायज देर वॉज नो सेकंड पर्सन फ्रॉम द केडर इन दीस पार्टी जी पार्टी केडरान बिल्ड केल्ली ही परिस्थिती जाली आणि अजूनही हे नवीन नवीन हाडटात फोडटात दाखल करून घेता हातूंचो कोण केडरांतलो ना आणि हातूंच्या ही पार्टीची ओळख कशी उरतली किंवा ही खंय पावतली ही ओळख हो प्रश्न म्हाका दिसता प्रत्येक भितरल्यान कितें दिसता हांव तेच दिसता तुमकां भितरल्यान कितें दिसता आमचे भितरल्यान भायल्यान कितें दिसता सगळ्या खबर आहा भितरल्यान कितें दिसता भितरल्यान आनी भायल्यान फरक बीजेपी कार्यकर्त्यां मदीं ना लिडरां मदीं ना आमकां खबर आसा की आमी नरेंद्र मोदीचे हात घटमूट करपाक जाय भारतीय जनता पार्टी तुम्ही म्हाका ग्राउंडावेलो प्रश्न विचारलो हांव डायरेक्ट मोदी हांव येता डायरेक्ट मोदी दाखयता तुमी म्हाका ना ग्राउंडाचेरच येता गोंयान भितर जर सगळ्यांच्यान लार्जेस्ट पार्टी जावन चड आमदार येवनय एक काँग्रेस स्वताचें सरकार स्थापन करपाक जायना तितकी कुवत तांचे भितर ना आनी एकमत ना तांचो लिडर तांचे भितर ठरोवपाक ना म्हणूनच ते फुटतात आनी ते फुटलेले लोकांक जर आमच्या भारतीय जनता पार्टीक जर प्रवेश दिलो जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टी दिना जाल्यार खंय तरी वचपाचेच ते आनी एक फावटी आयले नंतर ते निवडून आयिल्ले लोकप्रतिनिधी आसा लोकांचो सन्मान तांचे बरोबर आसा लोकांचे मत तांचे बरोबर आसा म्हणून परत एक फावटी भारतीय जनता पार्टीन तांकां कॅन्डिडेचर दिल्ले आसा हातून भितर कोणाक तरी हांव उलटी तेच म्हणटा की तुमचे कडेन दुसरे लायनीचो लिडर नासून तुम्ही परत एक फावटी आयात आमचे कडल्यानच करता जे डिफीट जाल्ले कॅन्डिडेट आसात सो वॉट डू यू एक्सपेक्ट द रिझल्ट जनरली आमचे कार्यकर्ते असते आमचे वोटर्स असते तुम्ही किती म्हणता तुमचे कॅन्डिडेट तरी विनिंग कॅन्डिडेट कसे दिसतात विनिंग कॅन्डिडेट त्यांचे विनिंगही दिसना असे म्हणता तुम्ही विनिंगही दिसनात आणि शेवटपर्यंत ते कॅन्डिडेट ठरनात हांव म्हणटा ती चलबिचल झाली जर जाय जाल्यार काँग्रेसींच्या कार्यकर्त्यांमध्ये चलबिचल जातले कारण खूपशे ते पार्टीचे आमदारकी मेळोवपा खातीर खूप कार्य कश्ट करतात वर्सान वर्स काडटात आणि ऐन वेळार कोण तरी येता काल तो बीजेपीन आशिल्लो तो फेल जाल्लो आसा तो इलेक्ट वो आर्ग्युमेंट तुमकां लागना आमकां लागताच
पूण ते निवडून पण आयिल्ले तुमचो- आमचो धर्म जाता तो निवडून आयिल्लो हय. एक हाजेर आयिल्लो आसा तो निवडून आयिल्लो लोकांनी ताका निवडून दिल्लो आसा ताका Okay. परत एक फावटी यू कॅन्डिडेट वॉन्टेड टू मेक अ पॉइंट. हय काँग्रेसी कडेन कशें जालां ना हे राजकारण काँग्रेसी कडेन रेडीमेड आमदार आसात जे BJP घेवपाक सोदता आनी BJP कडेन रेडीमेड लिडरशीप बिल्ड केल्ले कॅन्डिडेट्स आसा जे काँग्रेस घेवपाक सोदता हो गोंधळ जो आमी सुरवातेक गोंधळ म्हणटा न्ही हो असोच गोंधळ चालू आसा हातूंच्यान कोणूच No, भायर let येवपाक us सोदना understand first the काँग्रेस history काँग्रेस आपले जे कॅन्डिडेट आसा तांकां the प्रोजेक्ट BJP. करपाक सोदना रेडीमेड कॅन्डिडेट घेता And आनी Sudhin BJPक Dhawadekar- जाणा की आमी आमदार निवडून हाडूंक शकना सो रेडीमेड घेवया आमदार पळय, आनी सिंगल लार्जस्ट पार्टी करूया BJP चो इतिहास तर पयशी BJP has always come to power on the piggy bank of the MGP. And this Sudhin Dhawadekar should have realized on day one. And they did the same thing this time to him. They didn't backstab him day, night, रात आणि best joke is मध्यंतरच करतात आजचे चौकीदार राखपाचे हात ते डाकवायटी करतात आमदाराचे. So this is he is come on record. He's still the partner of the government. I am not saying it is not my charge. I am talking of a person who is still a partner of the government. That is And- what, if he doesn't have an objection for all these such things, No, but why Congress is he is making the statement. No, he is No, he making. is making this statement, but still he is backing No, the no. government. He's He has backing not the come out government of because the the government is surviving under any circumstances. You rob, loot. Let us be very clear. The loot and destruction of this. हांव फक्त लोकांच्या दृष्टिकोनांतल्यान सामान्य मनशाच्या सामान्य मनीस तुका ह्या ताणी election- 4 वर्सां पयलीं सामान्य मनीस नाही ऐकाय साजन बाब ताणी 4 वर्सां पयलीं एक घोशणा केल्ली काँग्रेस मुक्त म्हणून तर तुका ते काँग्रेस मुक्ताच्या बोवाळा भितर ते काँग्रेस युक्त जावपाक लागले आणि तुम्ही थंय भाजप युक्त जावपाक No, लागले they can make लोकांनी Congress फरक कसो करप तुमचे See, मदीं the fact remains. हय. Any blind man will tell you that the money power that is being used to buy, they know they cannot get votes from the people, so buy the MLAs. That is the strategy that has been used for them to come to power. There is no other way. Sudhin worked against the BJP. The other alliance partner worked against the BJP. All got together. So how do you now this election, especially the Lok Sabha, you see the result. Now you take the North candidate. I am talking of the North candidate. He is very clear. This is my last election. अरे म्हाका सांग तूं कित्याक जावंक last almost quarter century you have been elected. Is there one single project Okay. that you can be proud of? 1 minute. Has the Chief Minister of Goa ever given Shabashki to him? You brought this much some project in Goa for the last 20 years? the infrastructure works that is going on as of today in your government when your MPs were representing at the center, how much developmental funds you have got? Today, if you see 15,000 to 20,000 crores of rupees is spent on infrastructure. Who has got this? Your MPs? You tell me. Are you who talking? have- Are you talking this after our late Manohar Parrikar is expired, died? No, Manohar Parrikar. Manohar Parrikar, everybody Manohar gets the Parrikar belongs credit. to. Everybody gets the credit Why? to Manohar Parrikar. It Not is to a the follow-up MPs. of our MP also. Not to the MP. Yes. My dear brother, your MP cannot get appointed No, to the but Prime why? Minister. How can he get funds? Is Manohar Parrikar was a Congress member. Please understand. He is a BJP and he's so our say leader. that, no, क्या And we म्हणता? are proud of him that he has Rajan got Bab, all Rajan this. Bab. Now he's But dead. Rajan you Bab. tell me 90 crores, 100 crores, and He's if you not see the brought by the 1,000 MPs. crores here in this. How can the MP say when he cannot get appointment? राजन बाब तांगे आर्ग्युमेंट कितें एमपी वेगळे पर्रीकार वेगळो बीजेपी वेगळी आणि पर्रीकार काँग्रेसी भितर आसा. हांव करिना. बीजेपीन हांव केला pride of that. इंचेच आमदार सांगताले हे सगळे पैसे येले No, no. मनोहर भाई let us discuss very frankly the position of the candidates. Yes. आता सावथा भितर Yes. there were many claimants. Yes. एक गजाल तुमची सावथाक क्लियर दिसता की जे बाकीचे क्लेमंट्स आशिल्ले दे आर नॉट हॅपी. There is lot of, as far as disgruntlement is concerned, there is lot of disgruntlement. जी disgruntlement तुमका obviously BJP भितर सध्या तरी दिसना. How are you going to tide over it? See, the disgruntlement is simple because everybody believes that seat can be won. And therefore, everybody has got a right to desire. Bob Sardin is the best candidate that Congress could give for the South Goa. And nobody can deny it. If anybody made Sardin the Chief Minister of Goa, it is the BJP. Accept him as a good man. Please understand this. He now became the chief minister. I can understand you take somebody and make him a minister. But making him a chief minister, we have seen to say that this is our best man. Next 1 minute. Next topic. Sardin So you are saying Francis Sardin's goodness is endorsed by BJP also. always endorsed to the highest post in the state.
Not taking him, give you deputy CM. अरे पण तो सगळे ते करून तुमचे फाटीन खंजीर मारूनही परत आयले नंतर सार्दिना शिवाय नवो फेस तुमकां मेळना. अरे गेले ते 5 वर्सांक सार्दिनांनी एकही खंयचो इशू अरे खंयच्याय हाजेर अरे जी मुनीस- when Girish was fighting out, where was Sardin? when- See, actually म्हाका सांगपाचें आसा, गिरीश चोडणकर फुडें बीन अ बेटर कॅन्डिडेट इन साउथ. गिरीश चोडणकराक पणजे हाडटात, ताका फासां लायतात, खंय पडपाचें आसा थंय व्हरून ताका फासां लायतात आणि हे सगळे गोंधळ करून उडयला. गिरीश wait. गिरीश I'll चोडणकराचे Yeah, you answer to then I will take Sanjay Babu. Yeah. Girish Quickly. Chodankar. तुम्ही बळीचं बकरं करता गिरीश Girish चोडणकराक. Chodankar. They are worried about Girish Chodankar. Why we should Anybody worry? could give fight in the north and can win the seat. It is only Girish Chodankar. You And say that has- South- one minute. सावथाक Yeah, let तुमी him- कोणी let him candidate complete. दिवपाक Sir, शकना. let him You are complete. talking, I didn't answer. Yeah, sure, yeah. So Girish Chodankar is the only person who could win, and Girish Chodankar has come up right from the grassroots. ओके म्हाका संजय बाब एक सांगात हो जो डिसगंटलमेंट आसा जो आमकां काँग्रेसी भितर दिसता बीजेपी भितरूय सुरवातीक दिशिल्लो लक्ष्मीकांत पार्सेकराच्या माध्यमांतल्यान राजेंद्र नार्लेकारूय कांय गजाली उलयले दयानंद मांद्रेकारूय मदीं कांय गजाली उलयल्लो बट समहाव बीजेपी हेज सक्सिडेड इन कंटेनिंग देम आतां ही जी कंटेनमेंट आसा ही वेली काय फाल्यां इलेक्शनाकय ती कंटेनमेंट तशीच उरतली काय भितरल्यान वेगळी करंट चालू उरतल्यो आनी काँग्रेसी भितर जी डिसगंटलमेंट आमकां दिसता ताजी कितें जातलें ती तितली पुरतीच उरून मागीर सगळें शांत जातलें काय ताजे अंडर करंट्स ह्या दोन्ही पार्टीक फील जातल्यो म्हणजे इलेक्शनाच्या इन टर्म्स ऑफ वोट्स इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट ऑन कॅन्डिडेट्स ते जे ते हे जे तूं म्हणटा न्ही डिसग्रंटलनेस आसप हो काँग्रेसी पेक्षा बीजेपी भितर चड आशिल्लो पूण तो आतां इतिहास जाला अशें दिसता कारण मांद्रे आशिल्लो लक्ष्मीकांत पार्सेकर जवळ जवळ 15 ते 20 दीस कंटिन्युअस सोपतेच्या अगेन्स्ट उलयतालो तेवटेन सुभाष शिरोडकर पावल्या बरोबर पयलीं महादेव नायकान थोडी स्टेटमेंट्स केली मागीर तो काँग्रेसीन गेलो ही डिसग्रंटल हे चालू आणि प्लस मनोहर आसगांवकर बाबू आसगांवकर आणि दीपक पाऊसकर बीजेपीन येतकीर त्या मतदारसंघातल्या बीजेपीच्या लिडर्सा कडल्यानय तो आवाज आयला गणेश गांवकरान तेवटेन हे केला किंवा राजेंद्र हार्लेकर उलयला बट एक म्हाका फरक असो दिसता हांगा आनी सिमिलर न्ही पूण दुसऱ्या तरेचो डिसग्रंटल्डनेस म्हणजे आतां प्रतिमा कुतिनो इज नॉट हॅपी बिकॉज शी डीड नॉट गेट पार्टी टिकट तशें आसा की हांगाय ह्या सायडीनय काही उत्तर गोंयांनी काही असमाधानी आसा मांद्र्या तर खूब आसा प्रश्नच ना की खलपाचें नांव ऑलमोस्ट डिक्लेअर करून मागीर फाटी घेवन बाबी बाक्कर केलो आणि तो जे कितें काँग्रेस हावसा पासून रस्त्याचेर जो कितें तमाशा जालो काँग्रेसी भितर इट वॉज नॉट गूड फॉर द पार्टी एट ऑल अँड फॉर लिडरशीप ऑफ पार्टी पण हातून फरक कितें जाता जाणा की समबडी लायक सतीश धोंड अर्लियर मनोहर पर्रीकर यूज टू डू दीस की एक गेलो ताचे बरोबर बसलो ताचे कडेन उलयलो ताका कन्विन्स केलो आनी ताका घरा घेवन आयलो जे भायर गेल्ले लोक आपोआप घरा येताले सेम थिंग लास्ट फ्यू डेज सतीश धोंड एक एकट्याक मेळून ते करीत आसा जे काम करपा खातीर आज म्हाका काँग्रेसी भितर कोण लिडर दिसना केल्लेच जाल्यार थोडो गिरीश चोडणकर स्वताच करूंक शकता पूण तो आतां पार्टेच्या स्वताच्या कॅम्पेना भितर अडकला सो तो जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट आसा तो तुम्ही म्हणटा बीजेपी परस काँग्रेसीक आता बांधूंक शकता अजूनही बांधू शकता पूण अजूनही राव एक मिनिट राव अजूनही 2-3 वीक उरल्या 3 वीक उरल्या हातून जर करूंक शकता किंवा फाल्यां अशें जावं शकता की बाबा श्रीपाद नायकाच्या अगेन्स्ट येऊ शकता बीजेपी भितरलो जो डिसग्रंटलमेंट आशिल्लो हय तो सोपलो काय ताजे भितरल्यान सोपुना अजूनही लोक उलयता तो आसा पूण ती जी कितें लार्ज वोट्स एकदम अगेन्स्ट वचपाची किंवा बंडखोरी जावपाची ती जावची ना ही काळजी पक्षान घेतल्या सो तो कमी परिणाम जातलो काँग्रेसी भितर अजून वेळ आसा जावंक शकता फाल्यां गिरीश चोडणकर येता इलेक्ट जाता अशें जर वातावरण जायत किंवा सार्दीन नक्की शुअर येता जाल्यार म्हाका दिसता तो डिसग्रंटल्ड जे आसा न्ही ते हळू कमी जातले See, this disgruntlement, what he is talking about, one thing is become clear, that after Girish coming in the north, there is a victory can be seen. I am not saying it is sure today. 1 minute. Any other candidate would have just gone out of the way. And Girish is a cadre-based man. He was being given the south by Rahul Gandhi himself. But the question came, who would be in the north? And he was told, okay, if you want to send in the party, go to the north. Now the disgruntlement is, you are all sitting in your AC chambers and deciding what is disgruntlement. No, we are not sitting in our AC we go to chambers. the constituency. We are listening to the tamashas outside Congress House. Let me talk. We are listening to the tamashas inside Congress Let House. me talk. And we are asking you questions. Let me talk. When you come to your, you don't allow me. Okay. Wait. I just ask you another question. Wait. Yeah. What I am trying to say, the disgruntlement Yeah. at the grassroots level is so high. I have walked and cycled to areas where
I have not cycled myself, but I have gone with him. The disgruntlement, there is hostile attack on the MP, on a sitting minister. He's being aggressively being questioned. It has never happened in the last 20 years. Please understand this. This disgruntlement is not of leaders, it's of the voters. This disgruntlement of what you are talking of leaders, it is in every party. You cannot escape that. Because a man who desires to contest, You are saying there is a especially winning disgruntlement seat- of voters against BJP. Yes, it's very high. And especially in the north, I am talking. Well, I am in the north, I have not been to the south. म्हाका फायनल एक गजाल सांगात मुद्दम यू कॅन रिप्लाय टू दॅट ऑल्सो अँड माय फायनल क्वेश्चन टू यू की तुम्ही 2 काँग्रेसीचे आमदार जेन्ना हाडले तेन्ना तुम्ही तांकां ऑब्वियसली एक आश्वासन दिलें आसतलें की बाबा आमी तुमकां सुरळीतपणान जिखोवन हाडटात पण आज अशें जालां की MGPन थंय एक कडेन कॅन्डिडेट घाला दुसरे कडेन MGP डॅमेज करपाक पळयता अशी परिस्थिती भितर डोंट यू थिंक समहाव इन सम वे इट्स अ फेल्युअर ऑफ युअर पार्टी ऑल्सो की जे उतर तुम्ही काँग्रेसीच्या 2 जाणांक दिल्ले ते पुरायपणान अजून तुम्ही पाळपाक शकले नात जे उतर आमी काँग्रेसीच्या 2 जाणांक भितर येतना दिल्ले त्या पाळपा खातीरच आज MGPचेर ही पाळी आयिल्ली आसा आमी जर तेच तशेंच कंटिन्यू केल्ले MGPचो एक निवडून आयिल्लो आमदारय आमकां मेळटा आशिल्लो पूण आमी तांचे कडेन गद्दारी करची ना म्हणूनच तांकां तिकेटी दिल्ली आसा आनी तांचे फाटल्यान खंबीरपणान पार्टी रावल्ली आसा हो आमचो धर्म आसा म्हणूनच MGPच्या आतां जे बिगेस्ट ताका डेप्टी चीफ मिनिस्टर आशिल्लो ताका पासून देंवोवपाची कापस्ताद ही BJPन केल्ली आसा कित्याक लागून की आमी उतर पाळपा खातीर तांकां परत निवडून हाडपा खातीर आनी नक्कीच निवडून हाडटले हांव- दुसरी गजाल आसा ते श्रीपाद भाऊचेर उलयतात की खंय खंय गांवान गेल्ले आसतात श्रीपाद भाऊचे सत्कारय गांवां गेल्ले कडेन जातात हारतुरे असतात एखादी वेळ कोणी शिकून आयिल्लो आनी ते आयज व्हॉट्सएपाच्या माध्यमांतल्यान एक खंय इन्सिडेंट जाले जर जायत श्रीपाद भाऊ धांवडान घालो अरे तो incident झाला आमदाराच्या फुड्यान. आमदाराच्या फुड्यान जावं खंय जावं पण तुमचे जे हातून भितर आसा तशेय व्हिडिओ येतात श्रीपाद भाऊचेर असो कोण अटॅक करपाक शकना द वे यू से इट की अटॅक जालो आणि हे जाले ते I जाले didn't say attack. श्रीपाद I भाऊच्या said people are hostile towards him. ओके श्रीपाद भाऊ इज कॉन्टेस्टिंग 4-5 इलेक्शन अरे बाबा, अँटी श्रीपाद- इन्क्युबन्सी खंय तरी आसतलो आणि ताचो तुम्ही सांगता दॅट इज नॉट द जनरल पिक्चर इट इज अ जनरल पिक्चर अँड इट इज एक्सपेक्टेड टू एवरीबॉडी हांव इतल्याचेर थांबता वेळ सारको सोंपला आमकां एकच गजाल लोकां मुखार दवरपा आशिल्ली की खंयचे कॅन्डिडेटाची स्ट्रेंथ कितें आनी विकनेस कितें आनी प्रत्येक पार्टीन कॅन्डिडेट दितना कितें तकल्याक दवरून कॅन्डिडेट दिल्यात आनी तांची इश्यूज कितें म्हज्या खूब खोलायेन भासाभास जाल्या निमणे निर्णय हो तुमचो कोण खंय आसा आनी कोण खंयच्या चिन्हाचेर आसा म्हाका एक सदांच दिसता की 2 जरी वोटींग मशीन्स आसली तरी मतदार पिसून आसता आनी ताका सारकी खबर आसता की खंयची EVMाचे खंयची बटन दामप तें राजकीय पक्षांनी खूब प्रयत्न केला आमकां सगळ्यांक गोंधळाक घालपाचो जे संजय बाबान सांगलें पूण तो गोंधळ एक वोटर म्हणून फुडले 15 दिसांक आमचे तकलेंतल्यान पयस करया आनी तो पयस जावचो म्हण आमी अशी कार्यावळी करत रावतले आनी तुमी आमचे बरोबर आसतले इतलेंच मागता आयले इतली बरे तरेन मत मारली थँक्स लॉट पळयत रावत फुडें नमस्कार